बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्त्रोत 29 वोळ 11 अशें म्हणटा, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक घटाय दितलो, सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराची घोटाय आनी शांतीचो आशिर्वाद घेवंक आयलोल्यांक सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार देवाच्या घरान. आमच्या मागण्याचो विशय जेजूचो मोगाचो शीस. जेजूचो मोगाचो शीस. जुआंवाचे शिव वर्तमानान 21 वोळ 20. जुआंवाचे शिव वर्तमान 14 वोळ 1 अशें म्हणटा, तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवं नाका. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. तुज्या चाकरांक तुजें दर्शन दिवन संतोश बरीत कोर आनी तुजे माये मोगान आमकां सांबाळ. सर्वेस्परा, तुजेर आमी पातयेवन आसा. तूंच आमचो देव, आमच्या काळजाचो उल्हास. तुज्या बगर कोणाच्यानूच आमकां संतोश बरीत दादोशी करूंक शकना. इजायास प्रवाद्या वरवीं तूं उलयता आनी म्हणटा, सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मुखार चलतलो, तो तुजे बरोबर आसतलो, तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. भियो नाका, आंग काडूं नाका. सर्वेस्पोर आपल्या उतरांतल्यान आमकां आस्वासन दिता. तोच आमकां सांबाळटलो आनी सुगणी मनशांक तो कधीच पडूंक हालोवंक दिवचो ना. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता, तसो सर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्यांची दया दवरता. जेजू, तुका आमी पळोवंक ना, तुका आमी सांसपूंक ना, पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी तुका आमी ह्या संस्कारलोल्या उंड्यान लिपून आसा तो आमी पळयता. तुजें आजीरपण आनी आसणें अनुभवता. तूं स्वर्गार आनी संवसाराचो दोनी रोचणार जिवो देव म्हूण आमी सोत मानता. तूं वेदीचेर आजीर आसाय आनी आमकां रूप रूप पळयताय. तुजी नदर आमचेर जण एकल्याचेर लावन आसा. तूं आमकां आयकूंक सोदता. ताचेर आमची नदर घालुया आनी सगळे आमचे तळमळे हुस्के कोणती जण एकल्याच्या काळजांतलीं भावणां जेजूक सांगुया. हे वेळार सगळे आमच्या मनान आनी काळजान आमच्या दोनयांक भोक्तीपणान मान बागोवन नमस्कार करुया. सगळीं सोम्यांक नमस्कार करुया. आमी गायन घेवया. आयल्या बापा तुज्या पांयाशी. आयल्या बापा तुज्या पांयाशी करूंक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुज्या पांयाशी करूंक स्तुती आराधन. जेजू आमचो बोदयाळ सरपटून कोतांव नमस्कार. जेजू आमचो बोदयाळ सरपटून कोतांव नमस्कार. आयल्या बापा तुज्या पांयाशी करूंक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुज्या पांयाशी करूंक स्तुती आराधन.
जेजू आमचो बोदयाळ सरपटून कोताव नमस्कार जेजू आमचो बोदयाळ सरपटून कोताव नमस्कार सगळीं हात उबारून हालेलुया 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 सगळीं आमी हात उबारून देवाक आर्गां दिवया आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया 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 आमकां देवान साबार देण्यांनी गुणांनी बोल्ल्यात विस्वाशीपण हें एक देणें जेजू आपल्या बापायक कितलो विस्वाशी जालो तो आपल्या मोगा आनी सेवे वरवीं दाखोवळ केलें तर आमी जेजूच्या विस्वासपण कालती काय जेजूच्या विस्वासपणा खातीर आर्गां दिवया बाप पुताचो तसोच आमचोय खूब मोग कोत्ता आमकां सोडूंक पातकांतली बापाची येवजण पुताक संवसारान धाडलो आमकां सोडवून दिवंक जेजून बापाक कांयच विचार करूंक ना बापाच्या उतराक विस्वाशी रावलो आनी आपल्या दिल्लें कार्य पूर्णपणी सोंपून केलें देवा सवय आमकां मेळटा मोग काकलूत दया विस्वाशीपण संवसाराचे रचणेंतान देव आपल्या भासावणेक विस्वाशी आसा तिमोथाचे दुसरे चिटीन आवेसवर 2:13 अशें म्हणटा ताका आमी सोडलो जाल्यार तोय आमकां सोडून दितलो आमी अविस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो कित्याक आपलें दिल्लें उतर तो कधीच मोडूंक नजो जेजू संवसारांत आसलोल्या आपल्याचो निमाणी घडी पर्यान मोग केलो मोन्नाचे निस्तूर कोश्टांच्या घडयांनी पर्यान शिसांक विस्वाशी रावलो आनी तांची सेवा केली जेजूक तावें आसलें आपूण संवसारांत येवन कोश्ट दोग लॉज सोयतींचो मार कुर्साचे मोरणांक फुडो करूंक पडटलो आसलो ते तरी पूण तो बापाच्या उतराक विस्वाशी रावलो स्त्रोत 100 आमकां मेळटा सर्वेस्पूर कितलो बरो ताचो माये मोग सासणांक तोखता पिणकेचे पिणकेन तो सदांच विस्वाशी स्त्रोत 108:4 अशें म्हणटा कित्याक मोळबा इतलो वोंस तुजो मोग कुपां वयर पर्यान तुजें विस्वाशीपण जेजू म्हणटा आपल्याचे पाटलावदार जातले जाल्यार ताळणेक तयार रावात जिवी जियेताना कोश्ट आटाविटे आसतलेत आपल्याचेर विस्वास दवरल्यार आपूण तुमकां सोंसूंक बळ दितलो अब्राहम देवाक कसो विस्वाशी रावलो आनी मेजूंक जायना तितल्या भुरग्यांचो बापूय जावंक पावलो ते आमकां आदल्या करारान मेळटा जेजू आपल्या बापायक विस्वाशी रावलो तसोच आमकांय विस्वाशी रावंक शिटकायता स्त्रोत 117:2 अशें म्हणटा ओचोल मोगाची ताची तीर कुशी दयाळ आमचो देव सासणांक विस्वाशी आमच्या जेजूच्या विश्वासपणा उपकारी जावन गायन करुया
कितलो विस्वासी देव म्हजो. कितलो विस्वासी देव म्हजो, कितलो विस्वासी देव, कितलो विस्वासी देव म्हजो, विस्वासी सदांकाळ. कितलो विस्वासी देव म्हजो, कितलो विस्वासी देव, कितलो विस्वासी देव म्हजो, विस्वासी सदांकाळ. What a faithful God have I, what a faithful God, what a faithful God have I, faithful in every way. What a faithful God have I, what a faithful God, what a faithful God have I, faithful in every way, faithful in every way. सगळी आर्गां दिवया. आर्गां तुका जेजू, name of Jesus, praise you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. वंदन तुका सोम्या, दिनवास तुका सोम्या, आर्गां तुका सोम्या, जय जय सर्वेस्परा, hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजून म्हणलेलें, आपूण वेतूस तुमकां अनाथ सोडचो ना. तुमकां एक शरती धाडटलो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो. जेजूच्या मरणा उपरांत शीस भियोन कांपून एका रुमान बंद करून आसले. 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या सोम्यार सगळीं एकूच सुवातेर जमलोलीं आसलीं. ती एकाच मनान मागणी करीत आसले. अवचितूच जोडणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलीं तें आखें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं. तांचे वेली भिरांत गेली, काळजीदार जालीं. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अनुभवल्या उपरांत आनी आत्म्यान दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं आनी जेजूची बरी खबर सगल्याक परगटीत गेले. जेजू शिसाचेर पाटयलो तोच पवित्र आत्मो आमचेर धाड आनी आमकां कुरपेन भर, आमचें काळीज नितळ कोर म्हूण मागुया आनी काळजीदारपणान जेजूची बरे खबरेचे परगटणार जावंक वावरुया. हे वेळार आमी गायन करुया. पवित्र आत्म्या कृपा घेवन ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या कृपा घेवन ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या कृपा घेवन ये. पवित्र आत्म्या कृपा घेवन ये. पवित्र आत्म्या कृपा घेवन ये. ये पवित्र आत्म्या कृपा घेवन ये. ये
कृपा घेऊन ये पवित्र आत्म्या कृपा घेऊन पवित्र आत्म्या जीवित कृपेन बोर 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 ये पवित्र आत्म्या जीवित कृपेन बोर ये पवित्र आत्म्या जीवित कृपेन बोर जीवित कृपेन बोर जेजून आमकां शिकयलां तुमी दुसऱ्यांक बक्षिशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बापूय तुमकां बक्षितलो रोमकारांचे चिटीन आवेसूर 12 वोळ 17 आनी 19 अशें मेळटा कोणाकूच वायटान फारीक करूं नाका पूण सगल्या मनशाचे नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात घडटा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन जिवंक तुमचे कडेन जाता तितलें करात आनी पवित्रपण सांबाळात मोगाच्यानो पेल्याचे सूद घेवंक सोदिनाका फारीकपण घेवपी देव आसा पवित्र पुस्तकान अशें बरयल्लें आसा फारीकपण घेतलो तो हांव दिवंक जाय तें दितलो तो हांव उलयता तो सर्वेस्पूर वायटाक तुजे जैत व्हरूंक दिवं नाका पूण बरें तें करून वायटाक हारय पातकासून पयस रावात दुसऱ्यांक बोगसात न्हय तांकां बोगसणें फावो म्हूण पूण तुज्या काळजाक मोनाक शांती मेळून घेवंक बोगसणें जावन आसा व्हडती मोगाची कुणां जेजू ही सगलीं उतरां जायते पावट आमच्या कानार सादल्यान आमी पवित्र पुस्तकान वाचल्या पूण आमचे कान बेरे केल्यात काळजाची आनी मोनाची दारां बंद केल्यात कांय पावट दुसऱ्यांक दुखयल्यात आमी बोगसणें दिवंक फाटीं सरल्या जेजू आमकां बोगोस सुमया तूं बोल्या आनी कालत्या काळजाच्या आमची दया कर आमची काकलोत कर आनी कर आमची काळजां तुज्या काळजा सारकी दूख धरून आमी गायन करुया बोदोल काळीज मोजे बोदोल काळीज मोजे कोर म्हाका नवें बोदोल काळीज मोजें जावं तुजें सारकें बोदोल काळीज मोजें कोर म्हाका नवें बोदोल काळीज मोजें जावं तुजें सारकें Change my heart, O Lord, make it ever new. Change my heart, O Lord, may I be like you. Change my heart, O Lord, make
make it ever new. Change my heart, O Lord. May I be like you. देवाचे उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावया. जुआंवाचें वर्तमान 21 ओळ 20 ते 25. पेद्रू व्हडलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें पळयलो. ह्याच दिसान रातच्या जेवणार जेजूच्या वड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलेलें, सोम्या, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव हे सोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान यो. हो शीस मोडचो ना म्हूण भावा भयणींनी मोदें खबर जाल्ली, पूण तो मोडचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणूंक नासलें. पूण हांव हे सोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? हो शीस ह्या वस्तूची गवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गवायकी खरी म्हूण आमी जाणव. जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडलेलीं आसली तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें. देवाचे वोद उपकार. सगलीं बसूया. नियाळ. आमी मनशां म्हणटोच समाजान आमच्यान एकमुळी जिवंक जायना. कोणाचो तरी आमकां सांगात सोदता. आमचो मोग करतलो आमकां जाय. मोग हें 3 लेतरांचें उतर, पूण भोव व्हड तें आनी मोलाचें. कोणाकूच नाका, कोण ना कोण आमच्या मोगाचो आसा आनी ताचे सोरशीं ताचे सोवे आमी जायतो वेळ सादता. आमचे प्रश्न उक्ते कोत्ता. आमचे दूख निराशीपण आमचो गूट ताचे सोवे आमी दवरता. भासाभास कोत्ता आनी एकामेका लागीं उलोवन आमच्या काळजाच्या मनांतलीं भावनां समाधान मेळटा. आकांताच्या वेळार एकामेकाक पावता आनी वसो मोग आमी अनुभवता. आमच्या मागण्याचो विशय जेजूचो मोगाचो शीस. कोण जाय तो जेजूच्या मोगाचो शीस आमी पळोवया. जुआंव आपल्या भावा जॅकोबा बरीं नुस्तें मारतना गालिलेच्या दर्या लागीं जुआंवान पयलेच पावट जेजूक पळयलो. जेजून 12 शिसांक वेचून काडलेले. ते बागेवंत वो पवित्रपणाचें जिवीत जियेतले म्हूण न्हय, सादे आमचे भाशेन अस्कोताय आसलेले, घातकी, दुबावपी, नेगार वचपी, नागोवपी, पूण ते जातीन कारवी आसले. कारवी म्हणटोच खूब गोश्टी वावर करपी, दिसाचें नुस्तें विकपी, उपरांत जाळां विणपी आनी रातच्या दर्यान वचून रांपोड मारपी. तांकां फावो तो विसो घेवंक मेळ्ळो नासलो. असल्यांक जेजून आपल्या फाटल्यान ये म्हूण सांगतोच त्यो आपल्यो रांपोण सांडून जेजू फाटल्यान गेले. जेजून तांकां सांगलें, आपूण तुमकां मनशां दवरपाचें कारवी कोत्तलो.
जेजू सगल्या शिसांचो मोग करी, पूण जुआंव ताचो चड मोगाचो आसलो, कित्याक जुआंव सदां जेजूक सांगात करतालो. जेजूची येवजण ताचे सवें वेगळीच आसली आनी तो ताका सदांच आशिर्वाद दितालो. जेजूचे काळीज खोलायेन वळखलें, कित्याक तो जेजू सांगाताक रावलोलो. जेजू जावन आसा म्हूण सगलोच मोग जुआंव सारकोच जेजूच्या मोगान पिसो जालोलो. तो आपल्या जिवावून जेजूचो वदीक मोग केलो, आपल्या कश्टांचेर विसोर घालून जेजूच्या काळजाक बुजवण दी. जुआंव न्हूच एक खास इश्ट, पूण ओत्मीक गुरू व्हरतलो. जुआंवान शिव वर्तमान तीन चिटी आनी प्रकाशनेचें पुस्तक बरयलें. फकत जेजूच्या मोगाचेर चड उजवाड घातलो. मोग आसा थंय सगळेंच बरेंपण दिश्टी पडटा. घडलेल्या घडण्यांनी जुआंव जेजू बरोबर आसलोलो आमी पळयता. जेजूच्या रुपांतरा वेळार, जायरुसाचे दुवेक जिवी केल्या तेन्ना आनी आदीं. निमाण्या जेवणार आपली तकली जेजूच्या वड्ड्याक तेंकून आसलोलो आनी विचार करी, प्रश्न करी, तुजो घात घेवचो आसलो तो कोण? ही निश्ठूर खबर आयकून जुआंव खूब दुखेस्त जाल्लो. जेस्तमनी मोळ्यान जुआंव जेजूक सांगात केलो. एकलो शीस जुआंव जेजूच्या कुर्सा मोळींत आसलो. जेजू कुर्सार उमगळटा आसतना आपल्या आवयक आनी जुआंव आपल्या मोगाचो शीस कुर्सार मोळी आसली ती पळोवन म्हणलें, वस्तोरे हो तुजो पूत. आनी शिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्याच वेळार शिसान आपणाची म्हूण घेतली. मारिया मागदालेन शिसांक सांगल्या उपरांत जेजू फोंडान ना म्हूण जुआंव जेजूच्या फोंडाशी पयलो धांवून गेलो आनी फोंड रितो पळोवन सोत मानलें, सोमी जिवोवन जाला म्हूण. जुआंव कुशालकायेन बोल्लोलो, जेजू देवाचो पूत मेसया जावन आपल्याक समजता, आपल्याचो मोग कोत्ता म्हूण. आनी तो म्हणो, देवीक मोग आमकां एकठांय दवरता. जुआंवाक आनी जेकोबाक जेजून गडगड्याचें पूत म्हूण नांव घाल्लें. जशें रुतान नाओमीचो सांगात सोडूंक ना, तसो जुआंवान जेजूचोय सांगात सोडूंक ना. मुन्नेच्या पुस्तकान 18 24 वळीन अशें मेळटा. थोडे इश्ट तुका निसणटणांक पावयता आनी दुसरे भावां परस लेगीत तुका विस्वाशी आसता. जुआंव आपल्या दोनयाच्या मोनाक गवाय जावन साक्षी दिवन म्हणो, दुनयाचे कुर्सार मरप जालें आमच्या पातकांचें फारीकपण आनी बलिदान. जेजू सरकार वेतूच जुआंव अदीक जेजूच्या पवित्र मोगान वाड गेलो आनी तो वचून प्रवचूंक लागलो, साल्वसांव आमकां सोडवंडरासून येता. जुआंव एकलो शीस शांतीन मेलो. जसो जुआंव जेजूच्या मोगाचो शीस जालो, तसो जेजू आमकां माकल्यांत आमचो मोग कोत्ता आनी आमकां आपयता आपल्या मोगाचें शीस जावन नीज पाटलादारां जावंक. आमकां आनी ताच्या उतराक विस्वाशी जावंक जेजूचे शिकवणेक आनी आमी तयार चलूंक ताचे वाटेन आसा काय आमी तयार? आमकांच विचार करुया. वेळार जबाब गायन घेवया. प्रिती मोग तुजो दुनिया.
प्रीतिमुक्त सोदोनिया एकेवावते सुरी सारको वावोन वेता प्रीतिमुक्त सोदोनिया एकेवावते सुरी सारको वावोन वेता मुक्त सोदोनिया diamka tu somo yaut mig jivitan avit solsya मुक्त सोदोनिया diamka tu somo yaut mig jivitan avit solsya प्रीतिमुक्त सोदोनिया एकेवावते सुरी सारको वावोन वेता प्रीतिमुक्त सोदोनिया एकेवावते सुरी सारको वावोन वेता हे वेळार काय आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान बोल्लेली मोगाची पाटलावदारां आमकां कोर. सगळीं म्हणुया, जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान बोल्लेली मोगाची पाटलावदारां आमकां कोर. जेजू आमच्या पवित्र स्नाना सोमयार तुजो पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमी घेतला आनी तुजी पाटलावदारां आमी जाल्या. हो उजवाड सदांच जळटो सांबाळूंक आनी दुसऱ्यांकूय तुजे सरशीं हाडटल्यो दिवट्यो आमी जावंक मागुया. सबाब, जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान बोल्लेली मोगाची पाटलावदारां आमकां कोर. जेजून आमचे सोवें दाखयल्ले व्हड मोगाची देख घेवन तरेतरेच्या संकश्टांक सांपडलेल्यांची इश्टागतीच्या आनी मोग मोयपासाच्या बांदपासान प्रिती सेवा करूंक आनी अशें जेजूची रूपकारां जावंक मागुया. सबाब, जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान बोल्लेली मोगाची पाटलावदारां आमकां कोर. जी तरणाटीं संवसारी शिकवण्यांनी घुस्पोल्यान आनी सांडल्यान ताणें जेजूक परगोडटले शिकवणेन खरी जाणवाय आनी सुभागीपण पळोवंक आनी एस दिशेन जिविताची पावलां मारूंक मागुया. जबाब, जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान बोल्लेली मोगाची पाटलावदारां आमकां कोर. सगळी आमची मागणी, सगळे आमचे आवडे एक करून आमी जेजूचे मोगाचे शीस जावं ताका चिटकून रावूं जेजून शिकयले मागणे बापाक म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गींचे मायेकुलो करून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा
स्त्रियांमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.